वास्कोचो आमदार दाजी साळकर हांणी राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा चालू आशिल्लो सर्व्हिस रोड आनी माती स्थिरीकरणाच्या कामाची संयुक्त तपासणी केली। कितेंय विपरीत घडच्या पयलीं खबरदारी घेवपाक हे पावल उखल्लां म्हूण थळावो आमदार उलयला। आरडेक्सवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। नॅशनल हायवेक बरयल्लें की हांगा थोडे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले, म्हणजे हांगा दोंगर म्हणजे कोसळपाक जायना म्हणटा रॉक स्टेबिलायझेशन करपाक अशें आमी हांगा केला, वाड्या बी केला, म्हणजे कोसळचे न्ही म्हणून। आनी हांगा वयर तुमी पळयल्यार घरां खूब आसा आनी कोसळ्ळे जाल्यार कितें ट्रेजेडी जावंक शकता, ती जावचे पयलींच आमी प्रिकॉशन घेता। सो आमी नॅशनल हायवेक आज आपयले, तांचे स्पेशलिस्टूय आयल्या आनी ते सगळे पळयतात की हे करता करता बरें कशें पसून दिसता। आज तुमी पळयलें की सगळीं झाडां बी जावन थंय दिसताय बुरशें, शेवटींतल्यान उदक सोडिल्लें आसा, सो रॉक कितें जाता पो जाता, मागीर कोसळटा। सो ते फुडें काय हे जावचें न्ही, हाच्या खातीर आजूच आमी तांकां घेवन आमी भोंवतात, तांकां दाखयतात। एक इस्टिमेट करपा लायला, जातूंत भितर रॉक स्टेबिलायज, म्हणजे पयलीं म्हणटा ते हे स्टेबिलायज जातलो, ताचे वयर मागीर कशें ब्युटिफाय करून लोकांक येता वता तांकां दिसतलें कशें बरें। आमी एक एकदां पळयता की घाण आसले की लोक ते आनी घाण करता। सो एकूचदां तें बरें निवळ केलें जाल्यार म्हाका दिसता दिसतलें बरें, आनी अपघात जावचे पयलींच प्रिकॉशन घेतिल्लें बरें। आमी सदांच म्हणटा की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा तसो। सो आज प्रिकॉशन घेवपाक आमी पयलींच स्टार्ट केलां, आनी हें करता आसतना फुडें थोडे सर्वीस रोड्सूय आमकां जाय आशिल्ले। जेन्ना हायवे जाल्ली तेन्ना थोडे सर्वीस रोड जावं नाशिल्ले, सो ते खंयच्या डिविजनाक पडटा, वर्क्स डिविजन काय हायवेक पडटा, ते सगळे एकदां हे घेवन म्हणजे ह्या स्ट्रेचा भितर एक तर सौंदर्यीकरणूय बी आनी एट द सेम टायम लोकांची काळजी आसा आमकां, म्हणून ते लोकांकूय सेफगार्ड करपा खातीर आज आमी हें इन्स्पेक्शन घेतलां। रोखडेंच ताजो इस्टिमेट जातलो आनी म्हाका दिसता कितें तरी बरें आमी करपाचो हांगा प्रयत्न आसा। कित्याक आमचो ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर तुमी जाणा इतलो इनोवेटीव आयडियाज तांचे कडेन आसा। सो आमी पळयतात की तांचो बेनिफीट आमकां घेवचो, आमी वास्कोकारांनी घेवचो, आनी ते कशें टॅक्नॉलॉजी वापरून, आज टॅक्नॉलॉजी खूब पडटा, आमचे कन्सल्टंट तांणी आमकां 2-3 गोश्टी खूब बऱ्यो सांगल्यो। सो टॅक्नॉलॉजी वापरून कशें आमी सुंदर करून लोकांकूय बरें करपाक शकता, एट द सेम टायम वयर स्पेसूय कसो उरूंक शकता हें पळयतलें। We wanted some innovative works to be done. So we have called some designers who are based in Italy, and they have got some new facade and other things, some very beautiful things. So we'll follow up, that estimate will be done. So as far as that highway is, that we will do. Then little portion of the road that is beyond our ROW, that belongs to, I think, TWD Work Division 6. So they will do that small service road. त्यांनी एक इनिशिएटिव्ह घेऊन हांगासरले NHA ऑफिशियल्स हांगा येयले, इन्स्पेक्शन करून गेले। आमी गेल्या पावसान पळयलां हांगासर हांगा फातर कोसळ्ळे, सो एक रॉक स्टेबिलायझेशनाची हांगा गरज आसा। त्याच प्रमाणे आमदारान सांगल्या प्रमाणे हांगा एक इन्स्पेक्शनाक लोक गेले, इन्स्पेक्ट करून गेले। फाल्यां लोकांची सेफ्टी सामकी गरजेची। हांगा खुबशे लोक हांगा रावता जांकां ही वाटूय मातशी सारकी ना, सो त्याच अंतर्गत ही प्रोजेक्ट इन्स्पेक्ट केला, कामूय जातलें आनी फाल्यां हे ब्युटिफाय प्रोजेक्ट जातले, म्हणजे कितें करता तेजे सौंदर्यीकरणूय जातलें आनी हे लोकांक हेजो फायदो जातलो। सो आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा, खरेंच ते एक बरें इनिशिएटिव्ह करता। सगळे कडेन डेव्हलपमेंटाची कामां चलता, तशेंच हे वॉर्ड तेन्ना सांसवणानूय ते बरें इंट्रस्ट दाखोवन हांगा काम सुरू करता। देव बरें। Wherever you have these fragile slopes, which are a danger to the people living out there, you have rock falls, you have slides, you have so many things happening. So there we guys have a special technology wherein we strengthen the slope with the help of there are a couple of methods to strengthen the slope. Depending upon the strata, we will see how to strengthen and what particular product is to be used over there, and then we will have to beautify the slope even by green fascia or by some nice cladding with which is soothing to the eyes, which gels with the environment as well.